खंय उरतले अवघड खंय उरता आराम बोल आमी सगळीं मुळां सांबाळून ट्रान्सप्लांट सर्वायव जावंक ना सर्वायवल रेट एकदम आसता ते डेलिकेट आसता आमकां तिंगा 4-5 भायर काडपाक ते हेणी पळय रातयान राती काडून डॅमेज करून कांयचे काय करून पण मारून ताका उडयले इट इज कंप्लिटली बुचर दिस banyan tree was butchered and in the name of translocation. This is not translocation. This is the death of the banyan tree. It was murdered last night. It was one of the saddest moments for us that something we wanted to protect, 200+ year old banyan tree was killed overnight by the so-called smart city people, officials, who are out to damage and cut systematically. They want to destroy all the trees of Panjim. That is their plan. हेजे फाटी देखून भरपूर झाडां कापल्या आणि आजूय ते अजून ते कापूंक सोदता सो दे वॉन्ट टू मेक पेंजीम अ डेजर्ट लुक एट दिस सो दिस ऑल्सो दे विल कट दिस रेन फॉरेस्ट ट्री सी द ह्यूज such a massive रेन फॉरेस्ट ट्री they have already damaged it that also they want to cut and nothing will be left of Panjim is good they want to make it a desert they are saying they want to make Singapore even has free trees. Everybody is growing trees in the world. Goa is the only state in the world where they are cutting trees. And this is tolerated. For government policy is okay, knock off all the trees, concretize roads, concretize sideways, no water will be percolating down, trees won't survive. Now, our future course of action. There are a lot of illegalities in this so-called translocation. So, Monday we are planning to file our public interest litigation and it's already ready. The lawyer has already prepared it last night. They were working till 3 in the morning to prepare this petition. Monday we'll be filing and begin to task accountability the smart city officials who have committed this massive crime. This is a crime, this is a murder, so they have to be answerable and we are going to plead for justice for this banyan tree which was killed. I request now others please speak. प्लीज मित्रांनो आमच्या मित्रांनी जसे सांगला की देर इज लॉट ऑफ इलिगॅलिटी लॉट ऑफ ना एवरीथींग इज इल्लीगल हांव कित्याक सांगता तुमकां पयलीं तुमी सगळे हांगा विटनेस आशिल्ले जेन्ना मामलेदार हांगा आयिल्ली तिका आमी दाखय म्हणले तुज्या कडेन कितें आसा तिणें पळयलें आनी तुमी पळयलें ती कशी भिवून तेमचे धांवपाक लागली तुमी पळयल्लें सगळ्यांक मामलेदार कशी लिपून रावताली कळ्ळें दॅट इज वन थिंग. दुसरी गजाल रिलोकेट म्हणलेली आसा हांगा हांव काल राती 12 वरांचेर बरोबर सारके 12 वरांचेर लोकांनी कातरपाक सुरू केला. हांव 12 वरांचेर पुलीस इन्स्पेक्टर ते आशिल्लो ताका हांव वचून विचारला की बाबा तूं कित्याक आयला हांगा कित्याक हांगा कोणूच ना तर आपूण प्रोटेक्शन दिवपाक आयला. म्हणलें ओके प्रोटेक्शन कोणाक दिता तूं ना ते कातरता न्ही तांकां म्हणलें कातरता मरे तूं नोटीस ते ऑर्डर वाचला कितें आसा ते हय हय आपूण वाचला म्हणलें त्या ऑर्डरीन थंय बरयल्लें आसा कट म्हणून इट इज रिलोकेटेड तूं ऑफिसर मरे PI मरे तुका वाचपाक येता डायरेक्ट विचारला आनी ताचो नांव घेवन सांगता जुलियन म्हणून आनी एक पुलीस तो चमचो हांगाचो व्हडलो पॉलिटिशियनाचो नांव घेवन बाबुशाचो चमचो तो थंय आशिल्लो तेज्या कुशीक तेज्या फुड्यान ताका विचारला तुका वाचपाक येता ती ऑर्डर कितें आसा ती त्या ऑर्डरीन बरयल्ली आसा रिलोकेट आतां हे रिलोकेट चल्ला की बुचरींग चल्ला म्हाका तुमकां कळटा मरे आमचेर कशें प्रेशर आसता अरे म्हणलें प्रेशर आसता ओके तूं प्रेशराचेर काम करता सांग म्हाका ओके तूं आपूण कितें करपाक जाय आशिल्लें तूं म्हणलें एक काम करपाक जाय आशिल्लें तूं जेन्ना डायरी मारून भायर सरला त्या डायरीर तुवें कितें बरयल्लें आसा की यू आर गोईंग टू प्रोटेक्ट इलिगल एक्टिविटीज फाल्यां म्हणल्यार हांव मर्डर करपाक वता तूं म्हाका प्रोटेक्ट करतलो ना ना अशें म्हणल्यार सेम थिंग तूं ती ऑर्डर पळोवपाक जाय आशिल्ली ती ऑर्डरीन क्लियर कट बरयल्ली आसा रिलोकेट आनी हांगा एक क्लियर कट केला म्हाजे कडेन सगळे विज्युअल्स काल राती सकाळी सारके 4:45 त्या झाडाक ताणें अक्षरशः धुकल्लेलो आसा तुमी पळयले आसतले म्हजे कडेन विज्युअल्स आसा अक्षरशः त्या झाडाक ताणें धुकल्ला. म्हजो पयलो प्रश्न राती 12 वरांचेर तुमकां अशें कितें घडलां येवन हें झाड कातरपाक जाय आशिल्लें खंयच्या धर्मान बरयल्लें आसा तें झाड जीव आसा मान्य करता की ना सगळे प्रेक्षक जे आसा ताका जीव आसा ताचो जीव तुमी राती 12 वरांचेर काडटा हां
हे तुमचा धर्म हो तुमचा धर्म शेम 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 ऑन प्रमोद सावंत. 12 वरांचेर तुम्ही येऊन त्या न्हिदलेल्या झाडाक तुम्ही कातरता आणि मागीर ताका कंप्लीट रिलोकेट खंय आसा दाखय त्या झाडाचे एक तरी कुसकूट दिसपाक मेळटा हांगा. हे तुम्ही हांव तमाम हांगा कम्युनल हे उलयना पण तरी हांव उलयतां कित्याक थोडे पॉलिटिकल पार्टी हो धर्माचो नाव घेवन फुडें वता आणि त्याच पार्टीक म्हजे विचारणे आसा एका तरी मनशान हांगा येवन पळोवन गेला की बाबा तो व्हड हो डेव्हलपमेंटाच्या आड येता काय. बरें समज येतालो जाल्यार कितको आड येतालो फूल तुमकां उडोवपाची गरज आशिल्ली. एकान तरी आयिल्लो एक पॉलिटिकल पार्टी हांगा आयिल्ली पळोवपाक की बाबा खरोखर डेव्हलपमेंट वर्क चल्ला ते सारके. ती सगळ्यात तुमकां जबाबदारी म्हणटा हजारो कोटी रुपये जे आयिल्ले आसा इमॅजिन सिटीच्या नांवान तुम्हाला सगळ्या पॉलिटिशियनांच्या बोलचान वता म्हणून तुम्ही सगळे ओगी आसा. दिस इज माय चार्ज. दुसरें तुम्ही आतां हो प्लॉट पळयलो आसतलो मेन रिजन ऑफ दॅट बुचरिंग ऑफ दिस ट्री हो जो प्लॉट आसा ह्या प्लॉटाची आज किंमत करोडांनी आसतली आणि हे सगळे पॉलिटिशियन इन्क्लुडींग स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर जे आसा सगळे जे ऑफिसर आसा तांकां सगळ्यांक हप्ते पाविल्ले आसा ह्या प्लॉटाचे आणि ताका लागून ताणें स्मार्ट सिटीचो चान्स घेवन इलिगली थंय बरयल्ले आसा. म्हज्या मित्रान सांगलां की पब्लीक लिटिगेशन फायल करता. हांव सगळ्या तमाम जनतेक मागता की तुमी सगळ्यांक फुडें येवपाचें आणि ह्या पब्लीक लिटिगेशनाक सपोर्ट करपाचो. उलोवपाचें खुबशें आसा म्हजे कडेन पण खरेखर म्हाका उलोवपाक जायना. एक हांव हांगाच रावता एक आधार आशिल्लो म्हाका इतको वर्साचो हो आधार ह्या नालायक लोकांन आधार काढून घेतला. कोणी अजूनही कोणी येवपाचें न्हू पळोवपाचें की तो व्हड कितको डेव्हलपमेंटाच्या आड येतालो. हार्डली म्हाका दिसता 5% आड येता आसतलो आनी 5% इजिली तुमच्या कडेन जर तकली आशिल्ली सो कॉल तुम्ही जर इंजिनियर आसा थंय म्हाका दिसता ते सगळे कॉपी करून पास जाल्ले आसा आनी वशिल्यान सगळे भरलेले आसा तांकां तकली एक म्हणटा ती नाच तर त्या लोकांनी येवन पळोवपाचें मातशें डायवर्शन दिल्यार सगळें ओके जावपाचें. पण ताणें पूर्णच्या पूर्ण झाड कातरला मारला ताचो मर्डर केला आणि ते सुद्दां बावडो राती न्हिदन आसतना. ह्या नालायक लोकांक काल घराणे घातलेले आसा तुम्ही पळयतले एकेकाचे हाल कितें जावपाचे आसा. म्हाका उलोवपाक दिल्ले थँक्यू तुमचे. बरोबर. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा हे सरकार आपूण हिंदुत्ववादी सरकार म्हणटात हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते म्हणटात. आणि काल जेन्ना हांगा वड जे वडाक आमी देव मानतात काल आमी हांगा पुजा केल्या वटपौर्णिमेक हांगा येवन बायलो जे आसात ते वटपौर्णिमा हांगा साजरी करतात. अशे 200 वर्सां पयलींचे झाड जे आसा म्हणजे वटवृक्ष जो आसा तो काल मारून उडयलो. हत्या म्हणटात ह्या सरकारान केल्ली आसा. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी करप्ट एब्सोल्युटली हे तुमी आयकलां आसतलें. जेन्ना एब्सोल्यूट पावर जेन्ना तुजे कडेन येता आज तांचे कडेन कितें जालां सेंट्रलाक थंय पावर आसा हांगा सगळ्यां कडल्यान खरेदी करून 33 आमदार घेतल्यात. सो दे हॅव अ पावर इन देअर हँड आणि त्या पावराचो यूज बऱ्या कामा खातीर करपाक जाय पण हे डिस्ट्रक्शना खातीर आज पावराचो यूज करतात. म्हणजे जेन्ना काही हिंदुत्ववादी संघटना हांगा वेगवेगळ्या जेन्ना आमी म्हाका दिसता हांव प्रज्वल सर आनी फाटल्या दिसांनी आमी हांगा आयिल्ले ह्याच झाडां खातीर आमी सादारण म्हाका दिसता 30 जानेवारीक आमी हांगा एजिटेशन केल्लें. ही 2 झाडां आसतलीं किंवा थंय जे तुळशी वृंदावन जे आसा त्या तुळशी वृंदावना खातीर सुद्दां आमी हांगा एजिटेशन केलें. पण हे हिंदुत्ववादी संघटने म्हणजे पार्टीचे जे पदाधिकारी आसात तांचे जे विंग्स आसा वेगवेगळे हांचो खंयच हांगा आस्पावन हांगा ते फेरफटको सुद्दां तांच्यांनी मारलो ना. वेर वी आर हेडिंग. काल जेन्ना आमी हांगा आयिल्ले काल जेन्ना आमी हांगा उबे आशिल्ले आनी ह्या झाडा खातीर आमी हांगा प्रोटेक्ट करपा खातीर हांगा उबे आशिल्ले तेन्ना पोलीस हांगा भरपूर लोक आयिल्ले इन्क्लुडींग PI वॉज प्रेजेंट मामलेदार वॉज प्रेजेंट. जेन्ना आमी ऑर्डर विचारली त्या ऑर्डरीचेर ट्रान्सलोकेट अशें म्हणिल्लें म्हणजे आसा त्या स्थितीन ताका उबारपाचें आनी दुसरे कडेन व्हरपाचें. तुमचे कडेन जर ही सिस्टम ना जाल्यार तुमी तो शब्द कित्याक वापरलो.
हो एक प्रश्न आसा. स्मार्ट सिटीचे हांगा ऑफिसर्स आशिल्ले तांची बॉडी लँग्वेज जर पळयत तुमी जाय ते करा रे, आमकां कोण कांय करचो ना. तांचे जो बागिया कन्स्ट्रक्शन आसा ताजे जे कामगार आशिल्ले तुमी जाय ते करा रे, आमकां कोण हात लायतलो. दिस टायप ऑफ दर एटिट्यूड आमकां तांच्या बॉडी लँग्वेजी वचून कळटा, आमी पळयताले. इमिजिएटली हांव अलॉंग विथ माय एडवोकेट वी वेंट टू द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, थंय कंप्लेंट आमी पुटअप करपाक गेले. तो ऑफिसर जो आसा मंगलदास, काल तो हांगा येवन तो स्टेटमेंट करतालो, तो थंय टीव्हीचेर आमचें कितें हांगा चल्लां तें पळयता ऑन हिज मोबायल स्क्रीन, जे लायव्ह हांगा चालू आसा तें तूं पळयता. अरे तुजें काम आशिल्लें हांगा येवपाक, तूं तें हाजेर पळयता मोबायलाचेर कितें चल्लां तें. जेन्ना आमी कंप्लेन व्हरून दिली सर अशें अशें चल्लां थंय, तूं येवपाक जाय म्हणून, अरे मरे थंय तांकां हरशीं तें कट करपाक परमिशनूच ना मरे. ताणें कोणाक तरी आपयलें आनी वचा आनी थंय मातशें इन्स्पेक्ट करा आनी आपणाक रिपोर्ट दिया म्हणून सांगलो. तुम्ही पळयला आसतलें हांगा आयले तांच्यांनी मेजरमेंट घेवपाक सुरवात केली, सगळे प्रोसिजर जाले. हांवें सांगलें की जे कोण इनवॉल्व आसात ह्या हातून तांचे सगळ्यांची नांवां घेवची, तांकां बूक करचें, तांकां ह्या क्रायमान बूक करात अशें म्हूण सांगलें आनी ती नांवां घेवची म्हणून सांगलें. तांकां हांवें अपील केल्लें. पण मागीर जेन्ना हांगा मंगलदास जो आयलो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, तो भलतेच उलोवपाक लागलो की परमिशन आसा आनी ऑल दॅट. म्हणजे हांकां खंयच्यान प्रेशर येता आनी ह्या प्रेशराचेर आज हे लोकांचो जो एकंदरीत प्रेशर जो हांच्यांनी दवरला, म्हणजे आज कोणा कडेन पळोवपाचें, प्रशासन एकीकडे आनी लोक जे आसा ते लोकांनी कोणा कडेन पळोवपाचें. जी दादागिरी, जी गुंडागर्दी अलॉंग विथ द पोलीस प्रोटेक्शन हे सरकाराचें चालू आसा. सरकार अक्षरशः गुंडा प्रमाणे हांगा काम करता ह्या गोंया भितर आनी खास करून हे पणजे भितर. ज्या पद्दतीन हे काम चालू आसा, जे निकृश्ट दर्जाचें काम चालू आसा, जे लो स्टँडर्ड काम चालू आसा, कोणाक कितें जातलें तें आतां येता त्या पावसांत आमकां कळटलें मनसुनान की हे सद्या जे कितें डेडलायन दिल्या 31 मे, आय डोंट थिंक सो 31 मे पर्यंत हें काम सोंपपाचें आसा. पावस सुरू जातलो सादारण आमकां गरमी जर पयली जाल्यार मेच्या एंडाकूच पावस लागपाची शक्यता आसा. सो म्हाका दिसना की हें काम बेगीन सोंपपाचें आसा. पीपल ऑफ पणजी अजुनूय भायर सरना, दे आर गोइंग टू सफर. अजून ताका लक्षांत येना. झाडां कातरली, हे एंटायर स्ट्रेचाक कितलेशेच झाडां आशिल्लीं, ही सगळी इल्लिगल तांच्यांनी कट केल्या. दे हॅव नो परमिशन. आमी एज अ सिटीजन वी आर गोइंग टू द कोर्ट, वी आर अप्रोचिंग द ऑनरेबल हायकोर्ट ऑन मंडे आनी आमी रीट फायल करपाचें आसा ऑन वॉट एवर हॅज हॅपन्ड येस्टरडे. आनी ह्या सरकाराची कामां जी आसा ही रातचीच चलता, कारण तांकां भंय आसता. आनी रातचेच म्हणजे सरकार फोडप, आमदारांक तोडप फोडप हे सगळे रातचे करतात. ते जेन्ना सगळे साखर झोपेन आसता पळय तेन्ना हे सगळे करता. अशाच पद्दतीचें काम हांच्यांनी काल केल्लें आसा, जे ह्या सरकाराक सोबना. आनी येता ते इलेक्शनाक म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटाक तांची जागा दाखोवन दिवपाची आज खरी गरज आयिल्ली आसा. आय अपील टू द पीपल ऑफ पणजे, आय अपील टू द पीपल ऑफ एंटायर गोवा. तुम्ही हे सगळं पळयता, राजधानीन कितें चल्लां. राजधानीन जर ही स्थिती जाल्यार गांवांनी हे दादागिरी आमी एटलीस्ट हांगा उबे रावतात, पूण गांवांनी जर वचत जाल्यार हे कशी परिस्थिती करून उडयल्या. हिल कटींग आसतलें, मॅसिव्ह हिल कटींग चालू आसा, मॅसिव्ह झाडां कातरप चालू आसा. फॉरेस्ट सुद्दां हे काबार करपाचें हातून चालू आसा. एका सायडीक म्हादई हे डायवर्ट करपाचे. गोंयकारांनी खंय वचपाचे, गोंयकार कशे जगतले हाचो ह्या सरकारान विचार केला. म्हाका दिसना दे आर ओन्ली आफ्टर मनी. तांचें अशें आसा, आपली बोल्सां भरली, आपली फॅमिलीक घेवन खंय ना खंय तरी ते सेटलूय जातले. आनी हू इज गोइंग टू सफर इज वी द पीपल. हांगाच रावतले, ह्या मातयेशी जुडून रावतले तेच लोक जे आसा हे सफर जातले फुडें. माय अपील टू द एंटायर पीपल ऑफ गोवा की जे आमी पिटिशन फायल करता ताका तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसचो. आनी येता त्या इलेक्शनाक ह्या सरकाराक ताची जागा दिवन दाखोवपाची तुमी गरज आसा की यू आर एंटी एनवायरमेंट, यू आर एंटी पीपल. तुमचे जितले जे स्ट्रॅटेजीज ऑर वॉट एवर युअर प्लॅनिंग आर दॅट इज अगेन्स्ट द पीपल ऑफ गोवा. Karma will hit back. आता जितले authorities, whoever are there in the cutting of this tree, I'm not blaming the workers and they have executed the job which is जाणे ऑर्डर केल्या त्या ऑथॉरिटीक, त्या ऑर्डर केल्या त्या ऑथॉरिटीक सगळ्यांक they will pay back for whatever they have done. And Mother Nature has a way of hitting it back. It sounds philosophical and all, and they don't care आमी कितें उलयता when they don't, आमकां पिशांक काडल्या.
सो झाड मारिल्लें आसा आनी ट्रान्सलोकेशन बी तें कांय जावचें ना कित्याक तें ट्रान्सलोकेशन जावपाचो प्रक्रियेन जावचेंच ना कित्याक इट विल नॉट सर्वायव द बेनियन ट्री इज नॉट गोइंग टू सर्वायव वडाचें झाड मारलां आमी पुजा करून मागीर ताणें हांगा रातचें येवन हें काम केलां आतां नेक्स्ट दीस ट्री इज गोइंग टू गो and this is the state of Panji. All over Goa trees are being cut आणि हांगा कांयच accountability ना whatever the authorities feel is right they are going ahead and doing it. Full Panji is destroyed आणि पावसाक आतां worst situation जावपाचें आसा and everywhere it is dug, it is difficult to drive, it is difficult to ride our bikes and the walk also and the entire trees of Panjim they are going to finish. So this is the state. Strongly condemn this. Yeah, Prajalbha, what would you like to comment on Forest Minister, who is also the Urban Development and TCP Minister? So the Forest Department, the Forest Ministry should be accountable now for all this. So they are the authorities. Final authorities are they. The Forest Ministry, the Forest Department and all. So not only Panjim, Sholim 150 trees somewhere else. So everywhere this is going on. So there is a slaughter of trees happening all over Goa. Complete destruction of environment. Advocate. The forest department is only for giving permission to cut trees. No conservation. No conservation, no replanting, and they are not ensuring anything. I'll give you one small example. A big banyan tree, maybe 400 years old, at the old Goa circle, that where there is a junction. A 400-year-old very big tree was there, and 2 mango trees were cut. The permission is to plant double the number of trees of same species. Just listen, same species, not small something trees. They have not planted. The PWD said we have not planted, and the forest department has not ensured. So this is what is the situation of replanting of trees in Goa. For highways, more than 20,000 trees are cut. I have got all the RTI information compiled. No tree planting has started. Somewhere here and there they are doing. There is a MOU signed between the highway authority and the GSIDC. But till 2019, no funds were received. Now whatever they have planted, we have to just find out what small creepers they have planted. 4,500 trees were cut for Menzies Circle to Old Goa. They have not, you can see what type of trees they have planted. It was a jungle. They have destructed everything. How the biodiversity will survive there? So this is what is the situation in Goa. So people should come out and stop this. People really are going to suffer are the people who are staying here. Thank you. नमस्कार, तनुज अडवलपलकर. पणजे संदर्भात पणजेकरांनी आवाज उठोवपाक जाय आशिल्लो, त्या संख्येन पणजेकार येवना. म्हाका पूर्णतया दिसता की पणजेकारांक आपल्या झाडां पेडां संदर्भात मोग ना, तर मोग आसा तो आमदाराचेर आनी आमदार जे आसा ते पार्टीचेर. ही पार्टी तुमकां एकदम फोंडान आवडटली. हांव तुमकां एक गजाल सांगता, अशी जरी झाडां कट केल्या पळय, ही सगळी कडेन कट जाल्या. हेच प्रकरणान मोपा जालें, अशेंच शिवोली जालें, अशेंच संपूर्ण पणजेन जालें. म्हणजे पणजेन खंयच्यान दिवजा सर्कला कडल्यान दोनापावल पर्यंत जालें. आतां पर्यंत ह्या स्मार्ट सिटीच्या नांवान 8 वर्सां कंप्लीट जाली. More than 10,000 trees have been cut. पण नामोनिशान दवरुना तागेले, रूट सुद्धा दवरुना. हे करप कितें? अरे पापयानो, बिल्डिंग जर बांदपाक जाय न्ही, म्हाका दिसता लोकांक आतां सांगपाची गरज आसा सरकाराक, जो कोण बिल्डिंग बांदतलो ताका कायद्या अंतर्गत अमूक अमूक ट्रीज प्लांट करच्यो पडटल्यो म्हणून कायदो आसा आनी तो पालन करचो पडटलो. आमचे संत सुद्धा आमकां सांगून गेल्ले आसा, वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरे म्हणून. अरे झाडां पेडां ही आमच्या खातीर आसा, ती आमकां फुलां दिता, फळां दिता, ऑक्सिजन दिता, प्लस मेडिसीन तयार जाता तांच्या पासून. दळिद्रेनो,
तुम्ही तुमचे फ्युचर काबार करता ही झाडां मारून भुरग्यांक मागीर कितें दाखयतले प्लास्टिकाची झाडां घरान हाडून मातशें विचार करा रे बाबानो तें झाड जशें अनिल लाड सरान म्हळें झाडांक दुखता पण ती बोवाळ करूं शकना स्वताक मारता म्हणून धांवन वचूं शकना मनीस न्ही पण तांच्या भितर जीव आसा मातोय तुमकां काकूत ना मातोय काकूत दिसना रे बाबानो पाड पडले तुमचे मरे दळीत रे तुम्ही अत्याचारी सुश वर्दीदार तुमचे पाड पडला म्हणून तुम्ही पणजेचे पाड घाला नालायकानो मातशे पणजेकारांनो जागे जाया हे फक्त गोवा राखपाक फक्त एक्टिविस्ट ना लोकांनी भायर सरूंक जाय हो प्रमोद सावंत पैसे करपाक उठला लोकांच्या कुस्तार लोकांचे प्राण घेवन कोविडाच्या टायमार सेम गजाल जाली आतांय तेच जाता हो सरकार आतंकवादी लोकांच्या जिवार उठला मातशे विचार करा आता तरी हे आमची ही धनसंपदा झाडां पेडां ही आमकां सांबाळून दवरपाक जाय आनी म्हाका दिसता सांबाळून दवरपाक आमच्या सारके एक्टिविस्ट येवनूच बोवाळ मारतले तुम्ही रस्त्यार केन्ना येतले रे आमकां मदत करा मरे या मरे तुमकां आमी एकामेकाक मदत करया आनी ही जितली धनसंपदा आमची झाडां पेडां आसा ती वाटोवया म्हाका दिसता पणजी म्हटल्यार फक्त बिल्डींग न्हय तर पणजेन खूब कितें आसा पणजेन भितर उदक व्हांवता पळय मांडवी नदी आहा ती सुद्दां सोंपोवपाक उठल्या तुमी ते कसिनोचो सगळो फोर्स भितर सोडला कितें दवरला रे पणजे खातीर पणजेकारां खातीर कितें दवरला फुडल्या पिळयेक जी पणजेन जल्माक येतली तांच्या खातीर सरकारान कितें दवरला ह्या आमदारान कितें दवरला पणजेच्या मेयरान कितें दवरला आनी हे कॉर्पोरेटर शेण खावपाक गेल्या तुमी निवडून आयल्या लोकांच्या खुस्तार नालायकानो भायर सरा आनी स्वताचे जे वोटर आसा पळय तांकां वाटया जाल्यारूच पणजे वाडटली मातशें लक्षान घ्या म्हाका दिसता टोटल 800 झाडां कट केली 800 ट्रीज पणजेन स्वता 800 झाडां गेली कट हांच्यानी खंयच नामनिशान दवरूना पण त्या झाडाचो रूट सुद्दां दवरूना मुळां दवरूना हांच्या पाड पडटले जशें हांच्यानी झाडाचें मूळ काबार केला पळय हांची फॅमिलीचें मूळ काबार जातलें धन्यवाद पयले स्वतेर ह्या पणजेकारांक विचारूंक सोदता तुमचे दोळे धापल्यात इतले आतां पळय झाड कातोले तुमी एकलोय ताका वेंग मारून ताका साल्वार करून तुमचे कडेन घडले ना हो सरकार यू टर्न घेवपाचो सरकार हिंगा मातसो यू टर्न घेवंक कळनासलो इतलो जागो पळय हिंगा इबाड केलेलो आसा पळय आनी हे रिलोकेशन स्पेलिंग नको वो मिनींग नको हे हांव नको ह्या सरकाराक आतां टायम येयला एक्टिविस्टांनी स्पेलिंग आनी रिलोकेशनाचे मिनींग सजमोवपाचे कितली झाडां रोयल्या तुमी आतां हे पाड घातला आतां कदंबा रोडारी पाड घालूंक यो तुमचे भवन बांदपाक आमी रावता तुका कदंबा प्लेटोर यो फकत तुमकां जाय कॉन्क्रीट जंगल करपाक आनी कांय ना तुमची बोल्सां बोत्ता हो प्लॉट आतां हुंयच्या कॉर्पोरेटाक येता हेजेर RTI घालचो कित्याक हो प्लॉट हिंगा ह्या 2 बिल्डिंगां मदें एक बिल्डींग येतलीच आनी हांव शुअर 100% गॅरंटी आहा हे झाड कातोल्ला नो एका रोड वायडनिंगाक लागून पूण हे प्लॉटाक लागून तेन्ना मागता हे पणजेकारांक दोळे धापल्या आनी तुमी स्लिपींग पिल्स घेतल्या जाल्यार मातशें अवील टॅबलेट बा रिएक्शन जाय अवील टॅबलेट बा घेया आनी जागे जायात आनी मातशें हे आनी उरलेली झाडां आहा ती साल्वार करात ना तर गांवांनी या भीक मागोंक फ्लॅटां सोदूंक हे वॉर्निंग तुमकां हो एरन फर्नांडीस शिवलिंग जी झाडां कापल्या तो पेटिशनर आहा आनी तो फुडें तो ते मुवमेंटान फुडें येवन ती शिवलिंग झाडां सांग तो 1-2 शब्द सांगतलो. Yeah, so I'll just speak in English. It's absolutely shocking to see what is happening in Shiolim, now in Panjim and all over. And as far as the smart city is concerned, I would like to ask the officials, what is smart about anything you all have done over here? From the cutting of this tree which does not require to be cut, to the fact that you have not listened to the order of the forest department. Do you understand the meaning of translocation? If you don't understand, leave your job because you are uneducated. That is what it means. Every year Panjim suffers with flooding, it suffers with all sorts of issues.
We are living at a time when global warming and climate change is a huge issue. Every opportunity you get, you have to plant a tree. And what are you all doing? Every opportunity you get, you are cutting it. You all are heartless murderers, destroying something that has life, destroying something that has a soul, which you all have none of. I'm very sad to say this. And I'm telling all the people of Goa, all the people of Panjim, if you all want to stay in a desert, go to Jaisalmer. This is a tropical place. People come here to look at the greenery. People come here because of our climate. People come here because of what Goa is. And you all are changing Goa into something completely different for your own selfish needs. Only taking projects wherein you all can fill your own pockets. Take that money and buy some grey matter because you all have nothing in your heads. That is what I can tell you. Absolutely shameless, disgraceful. That is it. चल पूरा थैंक यू वेरी मच